महाराष्ट्र सरकारान विर्डी धरणाची उंचाय 10 मिटरांनी वाडयल्यार गोंयाचेर एकदम वायट परिणाम जातलो अशी शिटकावणी रमेश गांवस आनी राजेंद्र केरकार ह्या पर्यावरण जाणकारांनी दिल्या। गोंयचे जलस्रोत मंत्र्यान विर्डीची भोंवडी करून ह्या प्रश्नाचो अभ्यास करचो अशी मागणी तांणी केल्या। विर्डी धरणाची उंचाय वाडोवपा संबंदान गोंय सरकाराक कांयच खबर ना अशें गोंयचे जलस्रोत खात्याचे अधिकारी म्हणटात। पयलीं जेन्ना हे धरण करपाचें थारायल्लें तेन्ना महाराष्ट्र सरकारान सांगलेलें की ह्या धरणाची जी लांबाय आसतली ती 600 मिटर आसतली अशें सांगलेली आनी उंची जी आसा ती 48 मिटर आसतली अशें सांगलें। पूण आतां सद्या ह्या धरणाची उंची जी आसा ती 2 मिटर आणखी वाडोवपाचो तेंचो प्रस्ताव आसा। 2 मिटर किंवा 4 मिटर किंवा 5 मिटर जरी हेची उंची वाडयली जाल्यार तेतूंतल्यान जास्तीत जास्त पाणी जे उदक जे आसा ते साठवतले आनी त्याचे दुष्परिणाम जे आसा ते आमच्या गोंय राज्याक भोगचे पडटाले। जे मोठे धरण हांगा विर्डी गांवांत जाता आनी हे जे धरण आसा त्या धरणाचे एक थेंब लेगीत उदक जे आसा ते गोंयच्या वाट्याक आमी दिवचे ना अशें हाच्या पयलींच महाराष्ट्र सरकारान जाहीर केल्लें आसा। धरणाची उंची वाडल्या नंतर कितले पाण्याची साठवणूक जातली आणि इन केस समजा कितें डिझास्टर जालो जायत जाल्यार कितल्या प्रमाणात प्रचंड पाणी सकयल व्हांवून येतले आणि ते सकयल व्हांवून येयल्या नंतर गोवा सरकारान वाळवंटीचेर 20 कोटी रुपया खर्च केल्ले आसा पूर प्रतिबंधक योजनेचेर। त्यामुळे पूर प्रतिबंधक योजनेचे जे कितें कामकाज आसा तें ह्या पाण लोटाच्या हेका पूरक आसा काय ना याचोय बी आढावो घेण्याची गरज आसा। म्हादयच्या संदर्भात केंद्र सरकारान जो लवाद नेमला पाणी वाटपाच्या बाबतीत कर्नाटकाक कितले पाणी गोंयांत कितले पाणी म्हादयच्या धरणाच्या संदर्भातले वास्तवीक हो जो लवाद आसा तो म्हादयचेर अजिबात नाका आसलो। म्हादयचो स्टँड गोंयाच्या बाबतीत असो आसूंक जाय आसलो की म्हादयचेर धरण नाका आणि आता लवादाचो प्रकार जो आसा तो विर्डी धरणाच्या बाबतीत येवपाक जाय आसलो। गोवा सरकारान पाण्याचो लवाद स्थापन करपा खातीर केंद्र सरकाराक सूचना करप आसली की विर्डीचे डॅम जाल्या नंतर पूर्णपणे पाणी वळयले वयतले त्याच्या ऐवजी त्या विर्डी धरणाचे विशिष्ट प्रमाणात पाणी गोंयाकय पुरयलं वचपाक जाय। फातोड्ड्या वाठारांत शेतजमनीत बेकायदेशीर रितीन माती घालप्यांचेर कायद्या प्रमाण कारवाय करतलो अशें उतर दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी एन.डी. अगरवालान दिलां। लोकांकडच्यान कागाळी आयिल्ल्यान आपणे पळोवणी केली अशेंय अगरवालान सांगलें। ह्या वेळार फातोड्डेचो आदलो आमदार दामू नायक आशिल्लो। सुप्रीम कोर्टाचे हे रुलींग सामकें आसा क्लीन की टॅनंटेड एग्रीकल्चरल लँड जी कोमनजातीची आसूं किंवा प्रायवेट आसूं ती कशीच डेवलप करपाक मेळना। तरी आसतना खंय तरी पॉलिटिकल आधार घेवन किंवा प्रेशरायज हें करून इलिगल एक्टिविटी चालू जातात आनी व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनां उबी जाता। झोन C1 चेंज केल्ले आसात, झोन कमर्शियल सेटलमेंट केल्ले आसात आनी अशें हे जे फाटल्या वेळाचेर इरेग्युलरिटी जितले केल्ले आसा त्यो सगळ्यो आतां खंय तरी बंद करपाक जाय आनी तांचेर एक्शन घेवपाक जाय। त्या खातीर हे सगळे हाडून आमी ताका दाखयले तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयात म्हणून। On the receipt or complaint of the citizens, we come to see the factual what is the positions are there. We are going to take the action as per the law. So, positions of the citizens of this area, the land the soil has poured over 3 or 4 years back. Now, because of 3-4 monsoon has gone, naturally grass has come up. That they say. We will examine the issue. We will verify the document. We'll take the action under the law. ताळगांव पठाराचेर कोयर उडोवपाच्या सुवातेर राती अकस्मात उजो लागलो। सकाळीं वत आनी वाऱ्याचेर हो उजो सगळ्याक जालो। 7 फायर ब्रिगेडी उजो पालयताल्यो तरीकय तो आटाप नाशिल्लो। थंयचो भाजपाचो फुडारी दत्तप्रसाद नायक म्हणटा पंचायतीच्याच सांगण्यावेल्यान तांचे भितरच कोणे तरी मुद्दम उजो लायला। दनपार मेरेन थंयचे आमदार आनी पंच कोणेच थंय नजर पसून घालूंक ना म्हूण दत्तप्रसादान तिडक उक्तायली। काल हांगा कोणे तरी हांगा उजो लायला म्हणजे पंचायतीच्या स्टाफान लायला आसतलो कित्याक हे आख्खे कंट्रोल हांगा तांची सेक्युरिटी आसा सगळें आसा तेंच हांगा हे मॅनेज करता। आज हो उजो चड जाल्लो आसा हांगा तुमी आतां कवर केला तुमच्या कॅमेराचेर। हो सगळो धुंवर आमच्या ज्या गांवच्या भाव भयणी सगळे लोक आसात ओतियान नागाळे केवणे आनी हांगा आमचो दोनापावल प्लॅटो सगळ्याच्या घरांनी धुंवर पावल्लो आसा। लोकांक सामके त्रास जाता। प्लास्टीक हांगा जळिल्लें आसा। इट इज हेल्थ हॅजार्डस। पंचायतीचो हांगा कोणूच मेंबर ना। आतां आमी पंचायत सेक्रेटरीक कॉल केलो। पंचायत सेक्रेटरी इज नॉट अवेलेबल। MLAन हांगा तोंड दाखयल्लें ना आनी कोणूच हांगा आनीक पंचायती मार्फत MLAच्या हातून ऑफिसांचो हांगा आयिल्लो ना। सो हाजेर आतां कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय। हे लोकांक त्रास जाता। आमी हे जे आसा ऑलरेडी पणजे CCPची जी आमची मेयर आसा तांकां कळयल्लें आसा। तांच्यांनी सांगलां की ती आमकां हेल्प करतली हाजेर।
CM's ऑफिसान सुद्दां आमी ही मेसेज पावयल्ली आसा की अशें अशें जाल्लें आसा एंड वी आर होपफूल की बेगीन हांगा हो उजो पालवतलो आनी लोकांक हांगा त्रास जावचे ना. Garbage treatment is a basic concern. Scientific management. जोरी तर आयज हो सायंटिफीक मॅनेजमेंट केलें जाल्यार ही असली परिस्थिती जावंक पावची नासली. आमची ल्हान ल्हान भुरग्यांक सारके माल हिंगासर भुरग्यां कडेन 5-10 मिनट पासून हांव जावचें ना. आमची ल्हान मातशी मॅच्युअर्ड आमकां आमचे कडेन मातशें कोप अप करूंक जाता आतां. जोरी तर तेका खरो मोग आसा बाबूश जेनिफर तेणी इंटरवेन जावचें आनी विदीन 1 मंथ तेणी गव्हर्मेंटाचें असिस्टंट घेवन हें प्रॉब्लम सॉल्व करचें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.